नमस्कार. आम्ही आज सध्या अंजुना पोलीस स्टेशनाचेर. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की अंजुना सांजेच्या 5 वेळाचेर एक जीव घेणो हल्लो अशी घटना सध्या अंजुना वाठारांत घडलेली आसा. ह्या संदर्भात नॉर्थ गोवा SP निधी वल्सन व तसेच SDPO जुबा दलवी व तसेच अंजुना PI प्रशांत देसाय हांच्या मार्गदर्शना सकला सध्या आतां मेरेन ह्या केसी फाटल्यान 4 जाणांक अटक केल्ली आसा आणि तांकां पुलीस कस्टडी सध्या घेतलेली आसा. नेमकें तें दिसा कितें जालें रितसर हेची चवकशी आमी करून घेवपाचो प्रयत्न करूया की त्या दिसा जे जीव घेणो हल्लो जालो तो नेमकें कितें जालें. सध्या आतां मेरेन आमकां पळयत जाल्यार एक बाजू खंय तरी दिसण्याक येता आणि त्या संदर्भात अंजुनचे जे पुलीस अधिकारी आसा ते खंय तरी निलंबीत जावपाच्या वाटेर आसात. अशीच अपडेट तुमकां आमी परत दीत रावतले. पळयत राव तुमी. हांव साई प्रसाद कुबडे, गोंयकार पॉइंट न्यूज चॅनल. दिल्लीच्या पर्यटकाचेर जाल्ल्या सुरी हल्लो प्रकरणात पुलिसांनी कारवाय चालूच दवरल्या. तांणी चवथो आरोपी अंजुनाच्या सोरांतो वाड्यावयल्या 57 वर्सां पिरायेच्या जोझफ एलेक्स लोबोक अटक केल्या. ह्या प्रकरणात संबंदीत कोणाकूच आमी वाटावचे नात. आनीकूय लोकांक अटक करतले अशें DYSP जुबा दळवीन सांगलें.